गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग. आवाज येना मरे. गुड मॉर्निंग. मेगा जॉब फेअर 2022 हाच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात गोंय राज्याचे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात, सांताक्रूजचे MLA बाब रुडाल्फ फर्नांडीस, आमचे पणजेचे मेयर बाब रोहित मोन्सेरात, आमचे सेक्रेटरी फॉर लेबर कमिशनर संदीप जॅकेस, लेबर कमिशनर फॉर राजू गावस, म्हणजे समोर बसलेले आमचे पणजेतले वेगवेगळे काउन्सिलर्स आणि खास करून या मेगा जॉब फेरान पार्टिसिपेट जावपाक आयिल्ले वेगवेगळ्या कंपनीचे रिप्रेझेंटेटिव्स आणि म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो, म्हाका खबर आसा भायर व्हडली लायन आसा. हांव भितर सरतानाच वाटेर गेटीर हांवें पळयल्यार जवळपास 1000 भुरगे भायर वताक लायनीक आशिल्ले. हांव गेटीर देंवलो आनी पयल्यान पयली तांकां आमचो जो पेंडॉल घातला फॉर द लंच, तितूर तांकां बसपाची प्रोविजन केली. एक बरी गजाल म्हाका आवडली ती हांव मुद्दामून सांगता की पयले फावटी खूब गोंयकार प्रायवेट जॉब घेवपा खातीर तयार जाल्या. म्हणजे एदी व्हडली गर्दी प्रायवेट जॉब घेवपा खातीर हाज्या पयलीं केन्नाच नाशिल्ली. हांव सगळ्यांचे हांगा जितके पार्टिसिपेट जाल्या त्या सगळ्या भुरग्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. नेटान ताळयो मारून आपलेच अभिनंदन करचें. मायंडसेट बदलता. हांवें कित्याक सांगता, पयलीं आमचो मायंडसेट आसलो आपल्याक गव्हर्मेंटूच नोकरी दी, ती कसलीय जाल्यार जाता. तो म्हणटालो हांव पोस्ट ग्रॅज्युएट, म्हाका UDC मेळटालें पळय. पयलीं UDC मेळना मरे, LDC तरी पळय. LDC मेळना, पिवन सुद्दां चलता म्हणटालो. म्हणजे बाबूश आतां सांगता दीस इज अ रियलिटी. म्हणजे आपूण पोस्ट ग्रॅज्युएट सुद्दां आसलो. कित्याक? 2 गजाली खातीर. एक, ताका दिसतालें जॉब सेक्युरिटी, पेन्शन बीन मेळटली म्हणून पयलीं. आतां पेन्शन बंद जाल्या. पेन्शन ह्यान फुडें गव्हर्मेंट जॉबान मेळची ना. आनी आतां म्हणजे पयलीं दिसतालें की गव्हर्मेंटात गेल्या उपरांत काम करचें पडचें ना. आतां गव्हर्मेंटातूय काम करचें पडटलें, नाल्यार CRS लागतली. VRS न्ही, कंपल्सरी रिटायरमेंट. हेय सरकारान तयारी दवरल्या. आनी दुसरी गजाल जी आसा, आमी प्रायवेट सेक्टरांत जॉब करताल्यांक सुद्दां वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज गव्हर्मेंटांतल्यान कश्यो दिवपाच्यो. आमी फाटल्या बजेटांत एक्चुअली होम लोन फॉर द प्रायवेट सेक्टर्स हाजो विशय केल्लो, बट तो अजून फुडें वचूंक ना. बट डेफिनेटली एक थोड्याच दिसाच्या भितर 2 कंटिन्युटी इन अ प्रायवेट सेक्टर जॉब. इफ यू चेंज द कंपनी ऑल्सो जाल्यार ते कंटिन्युटी कशी जावप, तेजी पे स्केल सेक्युअर कशी उरप, हाजो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात एक ऑर्डिनन्स काडला. आणि सेम ऑर्डिनन्स तशाचो तसो इम्प्लिमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा करतले, जेणे करून प्रायवेट सेक्टरात जो भुरगो जॉब करता तेजी एक कंपनी सोडली म्हणजे तेजी ब्रेक इन सर्वीस जरी जाली आसत जाल्यार ताका फुडली कंटिन्युटी कशा पद्दतीन उरप हाजो विचार सेक्रेटरी लेबर कमिशनर हांच्यानी मेळून आमी चलयला. थोड्याच दिसा भितर तो ऑर्डिनन्स स्ट्रिक्टली राज्यांत इम्प्लिमेंट करपाचो आमी थारायला. दुसरी गजाल, इम्प्रुवमेंट इन वेजीस. आमी पळयताले की आमकां वेजीस ज्यो वाडोवपाक जाय आनी अदर फॅसिलिटीज ज्यो तांकां सगळ्या सेक्टरांतल्यान ज्यो दिवपाक जाय त्योय सगळ्यो दिवपाची आमची तयारी आसा. हांवें एक मुद्दामून म्हणजे प्रायवेट सेक्टरांत जॉबाक आसल्या उपरांतूय बी ताजो बेनिफीट कसो जाता एक उदाहरण मुद्दामून सांगता. म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन एका प्रायवेट पुणे कंपनीन जॉब करतालो. ताज्या मिसेसीक कॅन्सर जालो. तो म्हाज्या कडेन आयलो. आमची मेडिक्लेम मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 4 लाख. गव्हर्मेंटात आसलो जाल्यार तेणी पयलीं पेमेंट करपाक जाय आनी मागीर तेजें बील मेळपाक जाय. इट वील टेक्स म्हणजे 3-3, 4-4 वर्सां लागता. बट प्रायवेट सेक्टरांत जॉब करतालो भुरगो जेन्ना म्हाजे कडेन आयलो, यंग एज, तिका कॅन्सर डिटेक्ट जालो. तिका मुंबय व्हरपाचें ठरलें. हांवें सहज चवकशी केली, तूं खंय काम करता? तेणी म्हाका सांगलें XYZ प्रायवेट कंपनीन पुणे म्हणून. हांवें ताका विचारलें तुवेडे ESI आहा काय म्हणून.
तर म्हणाला हय आपल्याकडे ESI कार्ड आसा. हांवें रोखडोच एक माझ्या स्टाफाक ESIच्या ऑफिसान धाडलो आणि ESI कडेन तेंची एम्पॅनल हॉस्पिटल खंयची आसा आउट ऑफ गोवा ती ताका विचारली आणि आउट ऑफ गोवा तेणी टाटा आणि अजून एक 2-3 हॉस्पिटलाचें नाव सांगलें की आमच्याकडे ही एम्पॅनल हॉस्पिटल आसा सो दॅट तुम्ही थंय वचून ट्रिटमेंट घेवपाक शकता. हांवें तें कार्ड घेतलें, लेटर घेतलें ESIचे आणि डायरेक्टली ताका त्या हॉस्पिटलांत धाडलो. ताका 22 lakhs रुपीज टोटल त्याच्या ट्रिटमेंटा खातीर खर्च आयलो. ताका एकूय पयसो फारीक करूंक ना. ESI have directly paid that money. होय बेनिफिट प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यान जावपाक शकता. आमकां टायम टू टायम म्हणजे आमी जेका म्हणटा की ESI पेमेंट आसतले किंवा बाकीच्यो सेक्टरांतल्यो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया जितक्यो प्रायव्हेट सेक्टरांत म्हणजे आमी अटल पेन्शन योजना एक्चुअली जी अटल पेन्शन योजना गव्हर्नमेंटाची पेन्शन योजना बंद जाल्या उपरांत अटल पेन्शन योजना सुरवात केली. प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा योजना सुरवात केली. प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना स्टार्ट केली. म्हणजे विथ द मिनिमम टू मिनिमम म्हाका दिसता जितक्या कंपनीज हांगासर बसलेल्यो आसा तितकेय कंपनीज जर अशे वेगवेगळे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे बेनिफिट्स जर आमी आमच्या एम्प्लॉयर्सांक पास ऑन करपाक शकले आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या कडेन जे काम करता ते काम करतना आनी हॅप्पी जातले. ही हांव कित्याक सांगता हाजेरूय तुमकां उदाहरण दिवन सांगू शकता. गोंयांत पयलीं सेक्युरिटी आनी हाऊसकीपिंग सर्विसीस ह्यो 2 सर्विसीस गोंयकार केन्नाच करिनाशिल्ले. मुद्दामून 2013 सुद्दां म्हणजे हांव 2012 आमदार जाला 2013 पर्यंत कोणूच सेक्युरिटी जायनाशिल्लो आनी हाऊसकीपिंगूय करिनाशिल्लो. खंयच्यान येताले रे? नेपाळ, कारवार न्हू, कारवार लागीं जालें. नेपाळ, भूतान, UP हांगासल्यान सगळे सेक्युरिटी हाऊसकीपिंग सर्वीस करपी आनी खंयच्या म्हणजे उत्तराखंड अशा वेगवेगळ्या स्टेटींतल्यान येताले. बट जेन्ना आमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन फॉर्म केले आणि ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन फॉर्म केल्या उपरांत तांकां स्किल्ड केले, तांकां ट्रेनिंग दिली, तांकां ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिली, तांकां 3 म्हयन्याची ट्रेनिंग दिली, तांकां जॉब सेक्युरिटी दिली, पेमेंट कमी दिवं मातसो बट तांकां जॉब सेक्युरिटी दिली. तांकां जेन्ना कळ्ळें की आपलो जॉब सेक्युअर्ड आसा आणि सेम वे तांकां सगळ्यो फॅसिलिटीज दिल्यो तेन्ना पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळे भुरगे म्हणजे 8वी शिकलेलो आसूं 10वी शिकलेलो आसूं इवन दो द ग्रॅज्युएट शिकलेलो भुरगो आसूंनी इज रेडी टू बी वर्क एज अ सेक्युरिटी. म्हणजे कित्याक तर ताका आपलो जॉब सेक्युअर्ड दिसलो, हाऊसकीपिंग आसतलो, त्या जॉबात ताका परतूय बी जे प्रॉस्पेक्ट्स दिसले आणि इवन दो आज जवळपास 8,000 भुरगे हे हाऊसकीपिंगान आसतले, सेक्युरिटीज आसतले, MTS आसतले, LDC आसतले, थंय सुपरवायझर आसतले, तांचे इन्स्ट्रक्टर आसतले, अशे वेगवेगळे जॉब आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात करता. आणि सेम ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान म्हणजे इन फ्युचर म्हाजो तर विचार आसा पयर हांव आमच्या MD कडेन डिस्कस करतालो तांकां करस्पॉन्डन्स एड्युकेशन घेवपा खातीर आपले एड्युकेशन अपग्रेड करपा खातीर आपल्यो स्किल आनीक अपग्रेड करपा खातीर वॉट एवर द बेनिफीट फ्रॉम द कॉर्पोरेशन्स जे कितें आमी दिवपाक शकता तितके बेनिफिट्स आमी तांकां त्या भुरग्यांक दिवपाचे हें आमचें ठरलां. ताज्या व्यतिरिक्त म्हाजें तर म्हणणें आसा म्हणजे हांवें आजून डिसिजन जावंक ना बट एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हे गोंयचे भुरगे ज्या पद्दतीत आमी होमगार्ड आमी रिजर्वेशन दिता होमगार्डांक इन पुलीस सर्वीस, होमगार्डांक आमी रिजर्वेशन दिता इन फायर सर्विसीस, होमगार्डांक आमी रिजर्वेशन दिता इन फॉरेस्ट सर्विसीस, सेम धर्तीचेर इन फ्युचर आमी सेक्युरिटी गार्ड आणि हाऊसकीपिंगात जे भुरगे काम करता वी आर थिंकिंग टू गिव द एटलीस्ट 2% ऑफ द रिजर्वेशन इन पुलीस परत फायर सर्विसीस आणि सेक्युरिटी आपल्या फॉरेस्ट सर्विसीस. कारण जे आपल्यो सर्विसीस खूप बऱ्या पद्दतीत जर गव्हर्नमेंटाक कॉर्पोरेशनच्या माध्यमांतल्यान दिवपाक शकता आसत जाल्यार त्यो खऱ्यानीच बऱ्यो सर्विसीस इन फ्युचर गव्हर्नमेंटाक दिवपाक शकतले.
हांवें कित्याक सांगता तर ताका ट्रेनिंग जाता, तो स्किल जाता, ताका कळटा काम कितें करपाचें तें. आनी एखाद्याक जेन्ना गव्हर्मेंट डायरेक्ट जॉब मेळटा त्या जॉबाची ताका किंमत उरना. म्हाका बाबूश सांगतालो आतां बंद करपाक जाय म्हणून, म्हणजे आमदार आनी मंत्री जॉब दिवंक शकना आनी जॉब दिवंक शकना ह्यान फुडें बी. खरें म्हणजे आतां पर्यंत गोंयांत रॉंग कन्सेप्ट आसलो, म्हाका नोकरी जायी जाल्यार हांव आमदाराच्या घरा कडेन वयतालो. बट हाज्या फुडें म्हणजे आपल्याक नोकरी जायी आसत जाल्यार डायरेक्टली स्टाफ सिलेक्शनाक एप्लाय करपाचें, कोणाच्याच घरा कडेन वचपाचें बंद. समेस्त सगळ्या भुरग्यांक सांगता हाज्या फुडल्यो सगळ्यो रिक्रुटमेंट गव्हर्मेंटांतल्यो 100% रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फतूच जातल्यो. जावं त्यो MTS आसतल्यो, LDC आसतल्यो, बाकीच्या खंयच्याय ग्रेडींतले ऑफिसर किंवा क्लार्क, ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो ह्यो स्टाफ सिलेक्शन कॉम्पिटिटीव एग्जामींतल्यान भरले वयतले. म्हणजे जो बेस्ट कोण आसा, जो बेस्ट परफॉर्म करता तोच सिलेक्ट जातलो. कारण ते जावपाची गरज आसा. अदरवायज म्हणजे आतां हांव कोणाचेर टिका करिना, कारण बरेचशे फावटी हांव उलयलो काय थोडेशे जाण गव्हर्मेंट सर्वंट हांव टिका करता म्हणटा. बट काम करिना ते करिना हे म्हणचेच पडटले. बट काम करता तांकां डेफिनेटली काम करता. म्हाका दिसता संदीपूय म्हाज्या कडेन एग्री जातालो. आयजूय बी गव्हर्मेंटात 20% लोक जे आसा पळय न्हू हे खंय तरी म्हणजे आपलें काम चुकारपणा करता म्हणपाक कांयच हरकत ना. आनी हांव ते जाहीर रित्या सांगपाकूय खंयसर म्हाका वायट दिसना. 20% लोक जे आसा काम चुकारपणा आयजूय करता. आनी आमी परत एकदा म्हणजे आतां जें म्हटलां की आमी जी नवीन VRS CRS जे काडटा ह्या सगळ्या प्रोसेसांतल्यान ह्या लोकांक वयचें पडटलें. आमकां फास्ट ट्रॅक सर्वीस लोकां खातीर दिवपाक जाय. आमकां ऑनलायन सर्विसीस सगळ्या लोकां खातीर दिवपाक जाय. म्हणून तर आमी स्पिडी प्रोसेस हो सुरवात केला. म्हाका अजून एक 2-3 गजाली सांगता आनी हांव म्हाजें चड वेळ भाशण लांबोवचो ना. हांव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हांच्या मार्फत मेगा जॉब फेअर पयलीं एकूच दीस आशिल्लो. बट ज्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स म्हणजे 18,500 भुरग्यांनी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आज रजिस्ट्रेशन केलें. आनी हे रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत एका दिसान इतके भुरगे हांगा एकोमोडेट जावपाक शकना. बाबुशान पर्सनली म्हाका फोन केलो आनी आमी हो जॉब फेअर 2 दीस करुया. आनी ताकाच लागून आमी आयज आनी फाल्यां सो दॅट आमी स्पेशली ज्यो कंपनीज हांगासर आयल्या त्या सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट केल्या की तुमी 2 दीस हो जॉब फेअर हांगा मेंटेन करचो. आनी जेणे करून जे भुरगे येवपाचे आसल्या तांकां SMSांतल्यान आमी कळयलां की तुमी सगळे जाण स्कॅटर्ड पद्दतीत आयज दनपारां थोडे दनपार मेरेन परत सांजचे आनी लेट परत फाल्यां तशें 3 हितूनी सगळे डिवायड जावन येतले. सो दॅट जितक्यो कंपनीज हांगासर आयल्या त्या सगळ्यांनी आमकां कॉपरेट करचें. जितके भुरगे हांगासर आयल्या तांच्यांनी आपल्या क्वॉलिफिकेशनाच्या नुसार प्रत्येक जो कंपनी आयल्या थंयसर आपलो इंटरव्यू दिवचो. नक्कीच म्हाका दिसता म्हणजे 18,000 तरी आयले, 4,000 रिक्रुटमेंट आत्ता आसा. आनी एक 3 म्हयन्या उपरांत आमी परत म्हणजे साऊथ गोंयांत अशाच पद्दतीचो मेगा जॉब फेअर आमच्या साऊथ गोंयांत मडगांव हांगासरूय बी ऑर्गनायज करतले. कारण आयचो रिस्पॉन्स पळयल्या उपरांत म्हणजे डिफरंट कंपनीज फ्रॉम हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर्स, फ्रॉम क्रूज लायन्स अश्यो वेगवेगळ्यो इवन दो एव्हिएशन स्किल सेक्टर्स ह्यो वेगवेगळ्यो कंपनीज आज हांगासर रिक्रुटमेंट करपा खातीर हांगासर आयल्या. द स्पेशल इनिशिएटिव्ह आमच्या लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टरान वेगवेगळ्या कडेन कॉन्टॅक्ट करून ते हांगासर आयज आयिल्ले आसा. निश्चित रित्या म्हणजे तांकां ज्या पद्दतीचे कॅन्डिडेट जाय ते कॅन्डिडेट हांगासर मेळटले. गोंय सरकार खूब बऱ्या पद्दतीत म्हणजे आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाचो प्रयत्न सरकाराचो 2014तल्यान सुरवात जाला. तुमी मुद्दामून पळयात. कारण बऱ्याच जाणांक इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटले कशें आसले हाची याद उरना. 2014 उपरांत गोंयांतले पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर हे बदलला. मागीर तुमी इंडस्ट्रियल सेक्टरांत पळयात, म्हणजे रोड सेक्टरांत पळयात, टुरिझम सेक्टरांत पळयात आनी हेल्थ सेक्टरांत पळयात. वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ द हेल्प ऑफ डबल इंजिन सरकार
म्हणजे मोदीजीच्या केंद्रातल्या सरकाराच्या सहकार्यान आम्ही वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर डेव्हलप करपाक शकले. तुम्ही पेडण्याच्यान पयलेच फावटी आम्ही पळयता की जो पोर्ट कनेक्टिविटी टू द एअरपोर्ट म्हणजे तुम्ही मार्मागुआ तालुक्यात जर वचत जाल्यार डायरेक्टली बायपासिंग टू द सिटीज म्हणजे जवळपास 4,000 कोटी रुपया स्पेंड करून डायरेक्ट पोर्ट विच इज कनेक्टेड टू द एअरपोर्ट अशा पद्धतीची आम्ही कनेक्टिविटी एस्टॅब्लिश करपाक शकल्या. स्किल डेव्हलपमेंटाची सेंटर वेगवेगळे कडेन एस्टॅब्लिश करपाक शकल्या. हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आम्ही डेव्हलप करपाक शकले. थोड्या दिसा भितर आम्ही मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ज्याचो कदाचित फुडल्या म्हयन्या भितर ज्याचे इनॉग्रेशन जावपाचें आसा ते हॉस्पिटल ते एअरपोर्ट आम्ही सुरवात करपाक शकतले. तेका तेकोन आसलेले आम्ही आयुष म्हणजे एम्साचो आयुष हॉस्पिटल ऑल इंडिया मेडिकल सायन्साची आयुष हॉस्पिटल पयले आयुष हॉस्पिटल आम्ही आमच्या धारगळ्या पठाराचेर सुरू करपाचे आसा. मिरामार हांगासर आम्ही नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूशन हे फाटल्या 3 वर्सां जाले चालू जाला. ताचो इन्फ्रास्ट्रक्चर पुराय जावपाचो आसा. अशा पद्धतीत एके वाटेंतल्यान स्किल डेव्हलपमेंट करपा खातीर वेगवेगळ्यो स्किल्ड कॉलेजीस आणि इंटरनॅशनल आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट आम्ही गोंयांत एस्टॅब्लिश करपाक शकले. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स हे म्हणजे राज्यातली 4थी युनिव्हर्सिटी आम्ही फोंड्या कुट्टी हांगासर एस्टॅब्लिश केली. कारण देशातली 4थी युनिव्हर्सिटी फुडल्या 10 वर्सांक फॉरेन्सिक सायन्सात जो ह्युमन रिसोर्स क्रिएट जावपाक जाय तो फक्त आणि फक्त ह्याच फॉरेन्सिक सायन्सींतल्यान जावपाक शकता. ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाचे कोर्सीस आम्ही या फॉरेन्सिक सायन्स इन्स्टिट्यूटांतल्यान आम्ही दिवपाक शकतले. आम्ही इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ सांकवाळ हांगासर सुरू करपाक शकले जेणे करून गोंयच्या भुरग्यांक आम्ही हांगासर ऍडमिशन दिवपाक शकतले. अशा पद्धतीचे एके वाटेंतल्यान ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट IIT NIT बट त्याच बरोबर आमच्या ITI आणि 10वी आणि 12वी जाल्ल्या भुरग्यांकूय बी आम्ही विसरूंक ना. आम्ही त्या खातीर आमच्यो जवळपास 8 ITI 13तल्यो 8 ITI टाटा यांच्या बरोबर आम्ही टायअप करता. 33 crores of rupees टाटा इज स्पेंडिंग ऑन अवर ITIs. तांच्या बरोबर टायअप करून सगळ्यो अपग्रेड आणि स्किल्ड करपाची तयारी बी सरकारान दवरल्या. इतकेच नाही तर त्या ITIतल्यान शिकपी भुरग्यांक आम्ही थंयसरल्या आमच्या जी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन्स आसा हांच्या बरोबर टायअप केला आणि त्या सगळ्यांकडेन म्हणजे त्यांच्यानी अप्रेंटिसशीप कंपल्सरी करपाचो हो आम्ही करार जो आसा त्या इंडस्ट्रियल एसोसिएशना कडेन केला. 3 दिसाच्या पयलीं आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट हाणें ऑलरेडी म्हणजे कशा पद्दतीत आम्ही ह्या भुरग्यांक ऑन बोर्ड घेवपाक शकतले अप्रेंटिसशीप करपाक शकतले हाजी तयारी केल्या. म्हणजेच गोंय सरकार एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता आणि त्याच बरोबर बऱ्यांतलो बरो ह्युमन रिसोर्स गोंयांत कसो तयार जावपाचो हाजी बी तयारी जी आसा ही सरकारान आपल्या तरीत केल्या. आणि म्हणूनच या ह्युमन रिसोर्साक कशा पद्धतीत खूप बऱ्या पद्धतीत आम्ही प्रायव्हेट सेक्टर आणि गव्हर्नमेंट सेक्टरात यूज करपाक शकतले. आम्ही त्यांचो टॅलंट वापरपाक शकतले हाजेर सरकार विचार करता. आणि म्हणून तर हाज्या फुडें जे गव्हर्नमेंट जॉब जे भरतले या गव्हर्नमेंट जॉबात एक्सपिरियन्स वो कंपल्सरी आसतलो. आतापर्यंत बऱ्याच जाणांक दिसताले की 5 सालो काय आपल्याक नोकरी मेळटली म्हणून. तुमच्या कळपा खातीर सांगता हांव ग्रॅज्युएशन पास जावच्या पयलीं बऱ्याच जणांनी म्हणजे अकाउंट आणि बाकीच्या पोस्टाक एप्लाय करताले. ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलीं बी PSI चे पोस्ट ग्रॅज्युएट पास जावच्या पयलींच एप्लाय करताले. बट ह्या फुडें ते चलचे ना. कंपल्सरी गव्हर्नमेंट जॉबात एक्सपिरियन्स मिनिमम टू मिनिमम 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी उरतलो. म्हणजेच जेणे करून सगळे भुरगे हे प्रायव्हेट सेक्टरात 1 वर्साचो तरी अनुभव घेवपा खातीर काम हे कंपल्सरी करचे पडटले. डायरेक्ट गव्हर्नमेंटाक जॉब दिवपाचो बंद करपाचो सरकाराचो विचार आसा जेणे करून एक बरो ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो. आम्ही म्हणटा की त्या ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमकां सरकारातूय बी बरो ह्युमन रिसोर्स मेळटलो स्किल्ड ह्युमन पॉवर मेळटलो. ताच्याच खातीर आम्ही अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे इवन दो गव्हर्नमेंटातल्या वेगवेगळ्या पोस्टातले RR म्हणजे रुल्स अँड रेग्युलेशन्स
आमी बदलपाचें ठरयल्या. गेल्या 30 वर्सांक ह्या रुल्स अँड रेग्युलेशन्स बदलूंक नासले. जशी नवीन क्वॉलिफिकेशन्स येता तशें आमकां रुल्स रेग्युलेशन्स बदलपाचे पडटा. म्हणजे आमी अलायड हेल्थ सायन्स कॉलेजीस सुरवात केल्यो. इट इज एन बॅचलर इन फिजिओथेरपी, बॅचलर इन ऑप्थोमेट्री, बॅचलर इन एक्सरे इन इमेजिनरिंग्स. बट ह्या भुरग्यांचे आर अजून गव्हर्मेंट नोकऱ्यांनी येवंक ना. थंयसर कितें आसा, इफ सपोज आमकां जर एक्सरे टेक्निशियन जाय आसत जाल्यार बीएससी इन केमिस्ट्री आसा. मागीर ह्या भुरग्यांक नोकऱ्यो केन्ना मेळटल्यो? त्या खातीर गव्हर्मेंटांतल्या जवळपास 25% रिक्रुटमेंटांतले म्हणजे रुल्स आपले रेग्युलेशन्स जे आसात तेंची रिक्रुटमेंट भरपा खातीर ताका लागपी क्वॉलिफिकेशन्स ह्या क्वॉलिफिकेशनांनी बदल जातलो. ताकाच लागून हांगासर हजर आशिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक हांव सांगता, फक्त BA आनी BCom जावन चलचें ना. तुमी एडिशनल क्वॉलिफिकेशन्स घेवपाची गरज आसा. आमी प्रायवेट जॉब करता आसतना आपलें एड्युकेशन अपग्रेड करपाची गरज आसा. आमी हें एड्युकेशन जर अपडेट करपाक शकले जाल्यारूच म्हाका दिसता आमकां नवे नवे जॉब हे प्रायवेट सेक्टरांतूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां मेळपाक शकता. ह्या सेक्टरांत काम करता आसतना नॉट ओन्ली द लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट बट आमचो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ द स्कील एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एड्युकेशन्स हे तिनूय डायरेक्टर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या वेगवेगळ्या आमचे टायअप जे आसा हे वेगवेगळ्या असोसिएशना बरोबर केल्या. हांवें कित्याक सांगता, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन हेंच्यांनी प्लंबिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया, फायर सेफ्टी चॅप्टर ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर टायअप केला, जेणे करून इंजिनियरिंग जाल्ले भुरगे हे फायर सेफ्टी आसतले, प्लंबिंगात तेंच्यांनी आनीक टायअप करचे आनी बऱ्याच जाणांक थंयसर एडिशनल क्वॉलिफिकेशनची सर्टिफिकेट ही डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशनांतल्यान मेळटा. आमी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यांनी म्हणजे शेअर मार्केटिंग आणि हाज्या बरोबर वेगवेगळे कोर्सीस तांच्यांनी टायअप केल्या, सर्टिफिकेट कोर्सीस तांच्यांनी सुरवात केल्या. ऑनलायन डबल क्वॉलिफिकेशन जेका आमी म्हणटा, म्हणजे ग्रॅज्युएशन करता आसतनाच तुम्ही आनीकूय सर्टिफिकेट कोर्स शिकपाक शकता, ताची वेवस्था आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशनान केल्या. म्हाका दिसता ताचोय फायदो आमी सगळ्या भुरग्यांनी घेवपाक जाय, जाल्यारूच आमकां खूब मोठो स्कोप इन फ्युचर आसा. वयता वयता आसतना एकूच सांगता, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता त्या म्हयन्यात सुरवात जाता, आयुष हॉस्पिटल येता त्या म्हयन्यात सुरवात जाता आणि हेका लागपी ह्युमन रिसोर्स आज आमच्या कडेन रेडी ना. एक फक्त एव्हिएशन सेंटर जे मोपा जाले थंयसर जवळपास फक्त 2 बॅची आतापर्यंत पास आउट जाल्या. म्हणजे जवळपास 180 भुरगे एव्हिएशन सेंटरात आमचे पास आउट जाल्या. हाज्या फुडें आमकां आनी कितलेशेच भुरगे त्या एव्हिएशन सेंटरांतल्यान पास जाता आसतना लागतले. बट त्याच बरोबर सर्टिफिकेट कोर्स इन लॉजिस्टिकात केल्ले भुरगे हार्डली 1% काय 0.5% भुरगे हे लॉजिस्टिक शिकलेले आसतले. आमी म्हणटा की ट्रेड शिकलेले आसतले. इवन दो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि बाकीचे IT सेक्टरातले कोर्सीस तर खूप फुडें उरले. इवन दो द ड्रोन टेक्नॉलॉजी, ज्या ड्रोन टेक्नॉलॉजीचो आमी विचार करता, सरकार ड्रोन पॉलिसी फायनलायज करपाची आसा. त्या खातीर ड्रोन स्कूल्स सरकार थोड्या दिसांनी सुरूय करपाचे आसा. हाज्याच जोडून हांवें कित्याक सांगता बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांक दिसता हांव BA जालो, म्हाजें शिकोन सोंपलें, आनीक म्हाका काय करपाचें ना, हांव आतां BCom जाला, म्हाजें शिकोन जालें. दॅट इज नॉट सो. जो पर्यंत तुका नोकरी मेळना, जो पर्यंत तुका शिकपाक स्कोप आसा, तो पर्यंत तुवें आपले स्कील आनी रिस्किलिंग अपस्किलिंग जे आसा हे करीत रावचो. नवीन कोर्स कितें आसा जेणे करून आपल्याक शिकपाक कशें मेळटलें हें शिकपाक जाय. हांव हेजें उदाहरण सांगता आसतना फक्त हांव एका भुरग्याचो मुद्दा म्हणून तुमकां एक्सपिरियन्स सांगता आनी मागीर म्हाजें भाशण शिकयता. एक बरो भुरगो जो पोस्ट ग्रॅज्युएट पास आउट जाल्लो फ्रॉम वन गुड प्रोफेशन, त्या प्रोफेशनात ताका नोकरी मेळिना. ताणें फक्त म्हाज्या कडेन आयलो, दोतोर आपल्याक नोकरी जाय म्हणलो, आपल्या प्रोफेशनान म्हाका नोकरी मेळना. हांवें म्हणलें कसली नोकरी करतलो तूं? आपली कसली नोकरी करपाची तयारी आहा म्हणपालो. तूं जी सांगता ती इन्शुरन्स सेक्टरात एक
वाय आहा पळय न्ही ताजेर एक एजन्सी आसता ती काम करताली मोटिवेट करपा म्हणजे ते सगळे कोऑर्डिनेट करपाचे. हांवें ताका सांगलें फक्त एक प्रायवेट एजन्सी आसा इन्शुरन्स सेक्टरांतली हे सगळे कोऑर्डिनेट करपाक जाय पण म्हणलें पगार तुका खूब कमी मेळटलो. 4 वर्सां पयलींचीच गजाल आहा. म्हणलें कितलो आसतलो काय म्हणपालो म्हाका. हांवें म्हणलें 22,000 रुपया फक्त पगार मेळटलो. काय हरकत ना म्हणलो दोतोर आपूण जॉईन जाता. 22,000 रुपयांक तो भुरगो जॉईन जालो. ताणें पळयलें की इन्शुरन्स सेक्टरांत खूब व्हडलो स्कोप आसा आनी तो स्कोप पळयलो आनी ही हॅज कंप्लिटेड 1 year करस्पॉन्डन्स कोर्स इन इन्शुरन्स. पळया एका वर्साचो इन्शुरन्स सेक्टरांतलो तेणी कोर्स कंप्लीट केलो. 1 वर्स सोंपता म्हणसर गव्हर्मेंटातूच म्हणजे एक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर पोस्ट आयलो. कितें म्हणून की हे सगळे कोऑर्डिनेशन गव्हर्मेंटाच्या वतीन करपाक जाय म्हणून पोस्ट आयलो. आनी पळय जाल्यार त्या पोस्ट एडवर्टायज जायना फुडें 2 पोस्ट आयले. भुरगे कितले येवचे इंटरव्यूक? 2गूच जाण. म्हाकाय खंय तरी फोर्स लावचो पडोंक ना. 2गूच जाण भुरगे आयले कारण कोणा कडेन सर्टिफिकेट कोर्सूच नाशिल्लो. सो बोथ आर सिलेक्टेड. त्यांनी ते सगळे पळयले आनी ताज्या उपरांत ताका दिसलें की हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स विच इज अगेन अ करस्पॉन्डन्स. तेणी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स केलो पुराय आनी 1 वर्स सोंपता म्हणसर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो आनी एक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर पोस्ट आयलो. कितें म्हणून तर हे सगळे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आनी इन्शुरन्स शूड कंबायन टुगेदर आनी हे जर आसत जाल्यारूच ते सगळे वेवस्थीत चलूं शकता. पोस्ट कोणाचो आयलो? गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो. आनी परत तो पोस्ट गोंयांत एडवर्टायज जालो. गोंयांत एडवर्टायज जायना फुडें परतूय बी त्या पोस्टाक 2गूच इलिजिबल. 2 पोस्ट परत 2गूच इलिजिबल आनी स्केल कितली? एप्रॉक्सिमेट 2 lakhs रुपीज. ज्या भुरग्याची 22,000 रुपयां 4 वर्सां पयलीं सुरवात जाल्ली एप्रॉक्सिमेटली ही इज अर्निंग 2 lakhs रुपीज आफ्टर द कंप्लिशन ऑफ 4 years. ही कित्याक सुरवात जावपाक शकली की जी जिद्द आपूण 20 आनी 22,000 जी 4 वर्सां पयलीं दाखयली तीच ताका त्या 2 लाखां व्हरपाक शकली. म्हणून हांगासर आयिल्ल्या सगळ्या तरणाट्यांक हांव सांगपाक सोदतां की तुमी खंय तरी सुरवात करप गरज आसा. म्हणजे बऱ्याच जाणांक जेन्ना हांव सांगता प्रायवेट सेक्टरांत कामाक चल की थंय खंय तरी 15,000 मेळटले 20,000 मेळटले जाल्यार तो कितें म्हणटा खबर आहा? 15,000 रुपयांक हांव हांगासल्यान पणजे वचूं काय म्हणून विचारता. हांवें ताका कितें सांगलें खबर आहा? म्हाज्या आयुश्याची सुरवात ही 4,000 रुपयान जाल्ली. हांव ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत म्हणजे इन द year of 1997 आय स्टार्टेड माय करियर एज अ मेडिकल ऑफिसर इन आयुर्वेदिक कॉलेज फॉर द 4,000 रुपीज. म्हाका पेट्रोलाक येवंक आनी वचूंक म्हाज्या घरा कडल्यान आयुर्वेदिक कॉलेज वचूंक 3,500 रुपया लागताले. आनी तरी आसतना हांव वयतालो आनी त्या उपरांत म्हणजे हांवें एका वर्सा उपरांत जॉब सोडलो आनी आय स्टार्टेड माय ओन प्रॅक्टीस. दॅट इज अ डिफरंट. बट हांवें कित्याक सांगलें तर भुरग्यांनी आपल्या करियराची सुरवात करपा खातीर खंयसरूच रावपाक जायना. आमी प्रत्येकान जर बरी सुरवात करीत जाल्यार म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कोर्सीस गोंयांत आमी सुरवात करपाक लागल्या. हांव आयुष हॉस्पिटलाचेर उलयतालो. रिसेंटली आमकां योगा थेरपिस्ट पंचकर्म थेरपिस्ट जाय. गोंयांत जवळपास फुडल्या 5 वर्साच्या भितर 250 पेक्षा चड जाण जाय योगा थेरपिस्ट आनी पंचकर्म थेरपिस्ट. आज आमच्या कडेन कितले आसा? पयर इंटरव्यू जर घेतलो जाल्यार योगा थेरपिस्टाक 10 जाण आयिल्ले. 25 पोस्ट आसले आनी 10 भुरगे आयिल्ले. म्हणजे विचार करात. बट होय कोर्स आमी आमच्या बिचोलेच सुरवात केला. हांव हे कळपा खातीर म्हणून सांगता की योगा थेरपिस्ट पंचकर्म थेरपिस्ट हे कोर्सीस आमी सुरवात केल्या. फुडें 5 वर्सांक आमकां कितें लागतलें हाजो विचार जर आमी आतां पासून केलो आनी जर त्या पद्दतीचे स्किल्ड एड्युकेशन जर घेवन सुरवात केली आसत जाल्यार निश्चित रित्या म्हाका दिसता हांव जें सांगता की गोंयांत बेकार कोणूच उरूंक शकना. जेका काम करपाची इच्छा जाय तो जर काम करपाचो किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाची इच्छा जाय एकूय भुरगो गोंयांतलो बेकार उरपाक शकना. सरकार म्हणून तेच्या खातीर आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करता. खुद्द हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांत 2 लाख नोकऱ्यो फुडल्या 5 वर्सांक अवेलेबल आसा. आमी ग्रॅब करपाक जाय. आमी जर ग्रॅब केलो ना जाल्यार हांव परत सांगता म्हणजे आमी मुद्दामून पळयत दिस इज एन व्हायट कॉलर जॉब वन्स अगेन.
वो असो जॉब न्ही की आमकां खंय तरी लेबर वर्क करपाक जाय, वो व्हाईट कॉलर जॉब आसा आणि तो जॉब जो आसा परत कोण तरी नॉर्थ इस्ट आसतले, यूपी आसतले, बिहार आसतले किंवा नेपाळ आसतले हांगासले भुरगे येतले आणि हो जॉब घेवपाक शकतले. म्हणून समेस्त गोंयकार म्हज्या भावा भयणीक हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळ्यांनी खंयची तरी नोकरी घेवन आपल्या करियराची सुरवात करची, जेणे करून तुमचे फुडले करियर हे खूप बरें जावपाक शकता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी या अमृत काळात आमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे क्लीन इंडिया मिशन पासून फिट इंडिया मिशन अशी वेगवेगळी मिशन त्यांच्यानी दिली. स्किल इंडिया आसतले, मेक इन इंडिया आसतले, स्टार्टअप इंडिया आसतले, मेड इन इंडिया आसतले, वेगवेगळी मिशन त्यांच्यानी सुरवात केली. पण हे करता आसतना त्यांच्यानी आत्मनिर्भर भारत हे त्यांच्यानी जो कन्सेप्ट सांगला त्या धर्तीचेर स्वयंपूर्ण गोय हो कन्सेप्ट आम्ही तुमच्या समोर दवरला. आणि स्वयंपूर्ण गोय जे आसा ते फक्त गोय स्वयंपूर्ण करता आसतना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर याच सेक्टरात न्ही, स्किल्ड मॅनपॉवर सेक्टरात सुद्धा आम्ही स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. तुम्ही सगळेजण स्वयंपूर्ण जातले हाची अपेक्षा करता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं भोवमानेस्त मुखेलमंत्री तुझ्या मोलादीक उतरांची. नाव आय वूड रिक्वेस्ट असिस्टंट